संक्रांतीची खूप खूप शुभेच्छा. आई म्हण हॅपी हॅपी मकर संक्रांती. तिको पहिला मगी मेळटा. ओके तो सकाळी सगळे कामां जाल्ली आसा. पूजा बीन करून येयले हांव आतां. देवाक तिळगुळ निवेद दवरला. सो वर्सान वर्सनी हांव तिळगुळचे लाडू करता. तीळ आनी ते घालून सगळे लाडू करता हांव शेंगदाणे बीन. पण दिस टायम करपाक टायम रावना तो करूंक ना हांवें कांयच. ओके तो असं म्हटलें ते तिळगुळ हाडले आनी देवाक निवेद दाखयलें. तो जस्ट पूजा करून जाल्लें आसा. आनी आमगेर न्ही मकर संक्रांती इतलें व्हडलेशें अशें सेलिब्रेशन करना. जस्ट पूजा आनी कितें आतां खीर करतलें हांव. पायस म्हणटा ताका पायस करतलें आनी देवाक निवेद दाखयतलें. इतलें काय व्हडलेशें काय आमगेर सेलिब्रेशन करना मकर संक्रांतीक. आयज दनपारां कितें प्लॅन केला खंय वचपाचें तें तुमकां आतां सांगना हांव. तेजें धड न्हू तो मागीर नांव म्हटलें की मागीर प्लॅन केलो तुमकां आतां सांगना. मागीर सांगता तुमकां. ओके तो सगळीं कामां जालां. सो आतां हांव आयल्या किचनान. सो आयज आमची मेन्यू आसा चड स्पेशल कांय ना. चण्याचो रोस तेज्या वांगडा हांव बीटरूट पुरी करतले. बीटरूट पुरी भजी करतले आनी रितिकान एक कितें डिमांड केला म्हाका करपाक सांगला. सो ते रेडी करून दवरला हांवें. आनी हें करतलें हांव पायस करतलें खीर करतलें मुगाचे दाळीचे. ओके आनी ते देवाक निवेद दाखयतलें. व्हडलेशें कांय स्पेशल ना आयज आमगे अशें पुजा करता आनी देवाक खीर निवेद दाखयता. व्हडलेशें अशें सेलिब्रेशन कांयच ना आमगे मकर संक्रांतीक. ओके तो तुमकां दाखयता. सो चण्याचो रोस केल्लो आसा आनी ऑलरेडी हांवें न्ही चण्याचो रोस शेअर केला रेसिपी. जाल्यार तुमकां लिंक दिता हांव. आनी बाकीचे पीठ बीन कालोवन दवरला हांवें. बीटरूट पुरी न्ही सेम जशें आमी पीठ कालयता न्ही पुरी सेम पण तितून उदीक ऍड करप ना. बीटरूट प्युरी करून कट करून मिक्सरान पेस्ट करपाचें. मागीर गार्निंग घालून न्ही तेजी प्युरी रस काडपाचें आनी वयले ते बीटरूट आसता पळय ते उडोवपाचे. सो रोस काडून न्ही तेच रोसान न्ही ती पीठ कालोवपाचें. तांबडे येता मातशें आनी बरें हेल्दी ही पुरी. सो आमगे पुरी तशी कमीच करता. तुमी अशें करूं शकता. बीटरूट किंवा पालक पुरी पालक कशें पेस्ट करून न्ही पातळ करून न्ही तेच उदक न्ही कालोवपाचें. सो सगळें जाल्लें आसा. आतां पयलीं आमी न्ही पायस करया. ओके मुगाच्या दाळीचें पायस. ओके आनी मागीर बाकीचे भजी आनी हें कितें मशरूम आनी ब्रोकोली ताका आवडटा रितुका. मशरूम ब्रोकोली न्ही बेश्टी हांव बटर लसूण घालून टॉस करता. ताका खूब आवडटा. दाखयता तुमकां मागीर. ओके सो चला करया आमी पायस. आतां करया मुगाचे दाळीचे पायस खीर. सो हांगासर न्ही 1 कप न्ही मुगाची दाळ घेतला आनी ताका न्ही मातशें भाजून घेवंक जाय. घे भाजून घेतल्यार न्ही खीर मातशें बरें जाता अशी मम्मी म्हणटा. मातशें ताका भाजून घेवंक जाय. चड ब्रावन बी करनाकात आनी करपनाकात. मातशें ताका एक 2 मिनटां गरम करून घेवपाचें. ती मुगाच्या दाळीचे पायस करता आनी खीर भाजून न्ही खीर करूंक जाय. खंय तितून न्ही भाजल्यार न्ही बरो वास येता. खंय कच्च्या घातल्या न्ही तितलें टेस्ट जायना खिराक. सो जेन्नाय तुमी मुगाच्या दाळीचे खीर करता न्ही मातशें ताका भाजून घेयात मागीर तुमी करात. आयकता 1 मिनट तुमकां सगळ्यांक 1 मिनट म्हटलें ना मातशें रावा. हॅपी सांग सगळ्यांक म्हण हॅपी मकर संक्रांती. हॅपी मकर संक्रांती. ओके आयज मम्मीक म्हटलें शीत बीन चड करनाका. कित्याक खबर आहा हांगासर पळय पोटलो भरला. हांगा फ्रुट्स काल फोंडा गेल्ले आमी मातशें चीप आसलेले. मातशें फ्रुट्स बी मातशें बरें आसले चीप आसलेले. सो उकलून हाडले आमी फ्रुट्स. सो मम्मीक म्हटलें आयज शीत थोडेंच कर. हांव शीत जेवचें ना. पुरी आनी चण्याचो रोस म्हजें फेवरेट. मागीर जेवून जालें की हांव खातलें फ्रुट्स. कित्याक खबर आहा रातची आनी आमी फ्रुट्स खायनात. खाता ते दनपाराच खाता आमी पोट भरून. सो दनपार रातचे आमी खायना. सो शीत मम्मी सांगलें थोडेंच कर चड करनाका. आसा न्ही 1-2 मिनटां मम्मीन भाजून घेतला मुगाची दाळ. गॅस बंद केला. सो आतां न्ही आमकां हें मातशें 2-3दां न्ही धुवन घेवंक जाय. सो मुगाची दाळ न्ही बरें धुवन घेतला. आतां काय आतां कुकरान ट्रान्सफर करता. ओके आतां न्ही हातून न्ही उदक घालता. घाल तो मम्मीन न्ही हो ग्लास 3 ग्लास उदक घातला आनी हांवें हांगा 1 कप मुगाची दाळ घातला. आतां न्ही 1 सिटी न्ही 1 सिटी काडपाचें. तो हांगासर न्ही हांव पायसाक न्ही मातशें ड्रायफ्रुट्स न्ही मातशें भाजून घेता. तातूंत घालता 1 व्हडलो चमचो तूप. तातूंत घालता बादाम किशमिश काजू आनी हांगा सुके खोबरें घेतला. मातशें न्ही हें लायट ब्रावन जायसर न्ही मातशें भाजून घेवंक जाय. तो हें न्ही हांगा भाजून जाल्लें आसा. गॅस बंद करता आनी हेका एक प्लेटींग काडून घेता. हांगासर न्ही दाळ बरें शिजलेलें आसा
तुमकां सांगलेलें हांवें 1 सिटी काडूंक जाय म्हणून 1 काडनाकाच हांगा 3 सिटी काडला आनी बरें शिजलेले आसा आनी हे आयदनान ट्रान्सफर केला कित्याक हितून तूप लागलेले आसलेले म्हणून हातून ट्रान्सफर केला एका आतां गॅसीच्या वयर दवरला आतां तातूंत घालता 1 कप गोड घाल बरें ताका मिक्स करून घेयात सो हें आनी आतां मातशें ताका बरें बॉयल येवंक जाय कित्याक आतां गोड घातला न्ही गोड न्ही मातशें मेल्ट जावंक जाय सो हांगा पळयात बरें खतखतो आयिल्लें आसा आनी न्ही गोड न्ही हांगा मेल्ट जाल्लें आसा सो आतां आमी घालया नाल्लाचो रोस तुमकां जाय जाल्यार तुमी दूद घालूं शकता सो हांगासर 1 नाल्ल न्ही रोस काडून घेतला पण दुदानूय हें बरें जाता नाजाल्यार नाल्लाचो रोसूय तुमी घालूं शकता बरें एका मिक्स करून घेयात सो हांगासर न्ही पायसाक न्ही मातसो खतखतो आयिल्लो आसा तातूंत घालता इलायची आनी हांगासर हांवें काजू बादाम सगळें भाजून घातलेलें तुपान तें सगळें घालता बरें ताका मिक्स करात सो हांगासर आमचें मूग दाल पायसम रेडी आसा आता करता बीटरूट पुरी हे पळयात बरें तांबडें जालां फक्त प्युरीचे बीटरूट प्युरी हा पळय तितूनच काडून घेतला आनी उदक बी काय एक्स्ट्रा ऍड करूंक ना सो आतां पुरी करता मकर संक्रांती आसा सो पयली तुमकां दिता हांव तिळगूळ ओके तिळगूळ घ्या आनी गोड गोड बोला हे पयली तुमकां रा तूं मागीर हात सकल हो बरो पयली आमचे फॅमिलीक हे तुमकां पयली तुमकां दिता हांव मागीर आमी खातात कळ्ळें हे पयली तुमकां सो तिळगूळ घ्या गोड गोड बोला घे घे गोड गोड उलयात आनी बरें बरें कमेंट करात सगळ्यांक म्हटलें हॅपी हॅपी संक्रांती व्हेरी गुड हांगा ओके तिळगूळ घ्या गोड गोड बोला गोला न्ही बोला खा आई भजी पळय पुरी रेडी आसा आनी कांद्याची भजी आनी देवाक निवेद दाखयले हांवें कांद्याची भजी सगळे जाण आमगे जेवपाक या काय कितले स्पेशल ना मातशे बारीकशे तुका पांय पडूंक जाय पडूंक ना हरा पडटा तिळगूळ घ्या गोड गोड बोला तुका पांय पडटा सगळे उडयले तिळगूळ घ्या गोड गोड उलया गोड गोड उलया गोड गोड उलय म्हाका न्ही तिळगूळ आनी चणे दोन्ही मिक्स करून खावपाक खूब आवडटा एन्जॉयड गोड गोड उलया ऋतिक बाबा गोड गोड उलयता टेन्शन ना तो ऋतिक बाबा वाडले हांवें जेवण टायम जालो न्ही आपूण जेवन वयता हांव पावलो कामाक कशें जालें खीर पायसम बरें जालां आनी हांगा थाली पळयात फक्त शीत मिसींग आसा शीत मागीर जाय आपल्याक हें पळयात चण्याचो रोस वटाण्याचो रोस आहा पुरी भजी आनी हें ऋतिकाचे ब्रोकली आनी मशरूम बरें आहा शीत घे मागीर ओके शीत घे मागीर ऋत्विक बरें आसा जेव आं हें आसा म्हाजे थाली आं रायस ना आयज हांव रायस जेवचें ना फ्रुट्स आनी मागीर इफ भूक लागल्यार फ्रुट्स खातले रायस ना ओके तो हें आसा म्हळ्यार थाली आयकता बरें आहा जेवण टेस्टी ओके चल जेता मागीर थोड्या वेळान तुमकां मेळटा ओके सो चण्याचो रोस आनी पुरी आसल्यार न्ही विचारपा नाका 4 पुरी एक्स्ट्रा खाता हांव बरें न्ही आनी तुमी ब्रोकली आनी ते ट्राय करात आं मशरूम खूब आवडटले भुरग्यांक आनी बरें वयल्यार बरें रोखडें शिजता ब्रोकली न्हू ते
पळय ऋतू खाता बे ब्रोकोली खा ऋतू ब्रोकोली आवडटा तुका ती का इल्ले हा ती चिप्स बरे खातात त्याला तीक लागना तर जेता मागीर तुका मेळटा खंय वचपाचें प्लॅन केला सांजचे पळोवया या म्हटलें हांवें तुमकां डायरेक्ट मागीर सांगता ओके आमी भायर सरला तुमकां सांगलेलें न्ही आमी सकाळी खंय वयतले म्हणून तुमकां सांगूं नासलें हांवें कितें गॅरंटी नासलेलें वयतलें काय ना तें सो आतां आमी वयता मिरामार आता मिरामार पतंग उडोवपाक पतंग घेऊ ना पतंग काय ना आमच्याकडे काहीच काय ना पळोवया मिरामार बीन असे विकोंक बीन बसतात न्ही असले घेऊया आणि पतंग उडोवन येवया आमी घरा असतले लोक केन्ना वचून हांवें फर्स्ट टायम वयता आमी पतंग उडोवपाक केन्ना वचना आमी पतंग बीन अशें उडोवंक हें आतां फर्स्ट टायम वयता मूड येयलो वचपाक या म्हटले तर पतंग मेळ्ळा पुरो मम्मी येयला मम्मी आयज चुडीदार घातला पयलीं केन्ना घातलें खबर आहा दसऱ्याक घातलेले आता न्यू इयराक मकर संक्रांती घातला हाडून तशेंच दवरला चुडीदार ओके भायर सरला आमी चला मेळटा तुमकां डायरेक्ट थंयसर मिरामार पावला आमी पतंग आसल्या पुरो एक्चुली न्ही हांव घरात करपाचें आमचें अशें प्लॅनिंग नासलेलें हांगा येवपाचें ना हांव घरात करपाचें सडनली सकाळीच प्लॅनिंग जालें आसूं म्हटलें पळोवया आसल्यार उडोवपाचें नाल्यार एक रावंड मारून येवपाचें मम्मी पळय चुडीदार घालून थँक गॉड हांगा पतंग आसा बरें बरें आहा न्ही थँक गॉड मेवळे लास्टाक 100 रुपीज धागा वगैरे आहे ना थैंक गॉड मेळे कि आम्ही फर्स्ट टाइम आता नहीं मिरामार का हमको आइडिया ना तो मैंने ना ये वाला लिया है आराम से हाँ खूप जणांनी पतंग उडयतात तर त्याने नी हांगा बांधून दिला आता फुडले प्रोसेस शिवनात करता मी पतंग घेते सारखी गड्ड काय खबर ना वयता नी वाव दी ओ कितलं बरं बोलता बाई हा मराठी पण येते मला कोकणी पण येते हो हा होय तर काय बरं उडता पोय थँक्यू मस्त धरून घ्या चांगलं वाटलं असं की संतोष ओला इच्छेशी पटकून आम्ही ఒకసారి ఇచ్చేసి రైట్ थँक्यू इकडे या तुम्ही थँक्यू पन्ना पन्ना ये यार ताकत ब्रो बस चलो चलो डीलर ये हां ये डीलर ये इनका उधर थैंक यू राइट पोनी ये चेक आउट वाव ते आमचे काईट हेंका बरे एक्सपिरियन्स हा वाव आमकां पतंग उडोवंक जायना कळना आनी तेंच्यांनी आमकां खूब हेल्प केले आनी तिमी खंय हैदराबाद आसून आयला खंय थँक गॉड थोडे तरी पतंग मातशे वयर गेले आमकां काय आयडिया ना विसरलो पतंग उडोवपाक आनी इतलो वारें सुटला सांगू पतंग उडोवपाक कळोंक जाय कळ्या बेश्टे वचना वयर ते तांकां टायम जालो खंय ते पाप तेणे हेल्प केलें आमकां हेंच्यांनी आमकां काय खबर ना पतंग घेवन येयला आमी उडोवपाक गेले 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 वाव थँक्यू हा तुमच्यामुळे सगळं झालंय आणि आम्हाला माहित नाही कसं उडवतं पतंग आम्ही आलो इथे पतंग उडायला आम्हाला काय माहित नाही शिवनाथ गड शिकला ऋतिक बाबा शिकलो पतंग उडवपाक ते पाहिजे आमचे पतंग ऋतिक असं ऋतिक बाबा शिकलो वा ऋत्विक व्हेरी गुड अरे ते पाहिजे आमचे पतंग वर गेला नी शिवनाथ फायनल झाले हा बसला मला जायना पतंग उडोवपाक ऋतिक आणि ऋतिक पप्पा उडयता आणि इतलो वारो सांगू तुमका थंय आसा तो पळय थंय गेल्या तेंच्यांनी आमकां मातशें हेल्प केलें एन्जॉय आणि पुरो जाले आता मकर संक्रांती
रिती हो बाय सारखं टायर्ड झाला सगळं पतंग त्याने उडेला मारच आहे ना हात ते सूत आणि ते हाती लागता एन्जॉय मकर संक्रांती इझी ना पतंग उडोवपाक कळोंक जाय पण एन्जॉय बरें एन्जॉय केला न्ही चल पुरो आता आनी कितें घेता आनी घेता खंय पुरो मी काम दिला चप्पल दवरपाक चप्पल घालून चलपाक जायना हांगासर मातशें आमी थंय उदका कडेन वयता मातशें उदका पांय घालता आनी येता उदक सामकें थंड आहा तूं पांय घालना उदीक घाल न्ही पांय शूज घातला न्ही बरी दिसल्या दिसांनी येयला न्ही बिचार म्हटलें पांय घालया म्हटलं उदकान आई घरा च्या जाय आमकां च्या नाका नाका घरा नाका पतंग पतंग उडून आमकां टायर्ड जाले आमी चाय पिवपाक चाय आतां आमी वयता चाय पिवपाक सो आमी येयला तातो रेस्टॉरंट चाय पिवपाक रितिकान घेतला कितें छोले भटुरे एकूच आणि आम्ही घेतला हांगा कापां आनी मिरची कांदा भजी घेवंक ना कित्याक घरा कांदा भजी केला आयज चाय घेवंक ना तुमी तो जाले आमची चाय पिवन आता घरा वयता अरे देवा ट्रॅफिक बॉय वय ट्रॅफिक पळय ओके तो व्लॉग हांगा एंड करया न्ही यो सदांच घरा एंड करता न्ही व्लॉग तुमी ते पळोवन वाजेला आसतले सो आयज आमी हांगाच व्लॉग एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा ओके तो मेळूया फालच्या व्हिडिओन ओके टिल देन बाय टेक केअर बाय बाय